आर्थर डिसिल्वा मडगावचो नवो नगराध्यक्ष जाला। मंगळारा जाल्ले वेंचणुकेत तो 11-8-9 मतांनी जिखलो। आर्थर आनी अविनाश शिरोडकारा मदीं नगराध्यक्ष पदाक वेंचणूक जाली। सदानंद नायक आनी लक्ष्मीकांत कामतीन उमेदवारी फाटीं घेतली। आदलो नगराध्यक्ष गोंजाग रिबेलोक 12 नगरसेवकांनी मेळून देंवयल्लो। ताका लागून नगराध्यक्षपद फाटले कांय दीस रितें आशिल्लें। 20 वांगड्यांच्या मडगांव पालिकेन 11 नगरसेवकांनी आर्थर डिसिल्वा वटेन मतदान केलें, जाल्यार 9 जाण अविनाश शिरोडकारा वटेन रावले। First candidate De Silva Arthur Luis got 11 votes, whereas second candidate Shirodkar Vinay Kasinath got 9 votes. In view of this, I declare as presiding officer Sri Arthur De Silva Arthur Luis as chairperson of Margao Municipal Council from today onward. आमचे पळय फॉर एग्जाम्पल आतां गार्डना कडेन फोडून दवरला, ट्राफिक पोलीस आसना काय ना कोणाक। एक्चुअली दीस इज द थिंग वी शूड टेक केअर ऑफ दॅट। आमचे मडगांव म्हणटा तें हेजे हाती आहा तुगेल्या 2 आमदाराच्या हाती आहा आनी दोगी जाण आमदार आमगे ऑपोजिशन जाल्ल्या कारण गव्हर्मेंट आमकां त्रास दिता काय, पूण आमगे म्युनिसिपालिटी म्हणटा ती एक इंडिपेंडंट ऑटोनॉमस बॉडी, सो दॅट आमी सगळ्यांक तेमी इक्वल हें दिवपा जाय। आदलो नगराध्यक्ष गोंजाग रिबेलो आड 12 मेक अविश्वास थाराव पास जाल्लो। बेकायदेशीर बांदकामा वेल्यान गोंजाका आड नगर नियोजन मंत्र्या कडेन केस चलता। गोंजाकान आपलो राजीनामो फाटीं घेतल्या उपरांत नगरसेवकांनी अविश्वास थाराव घालून ताका देंवयल्लो। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। कदंब सीएनजीचेर चलोवपाचो कदंब महामंडळाचो विचार चल्ला। महामंडळान दिल्ली ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाच्यो सीएनजी बसी पळयल्यो। कदंब वर्साक डिझेलाचेर सुमार 40 कोटी मोडटा। बसी सीएनजीचेर केल्यार 60 ते 65% खर्च कमी जातलो म्हण महामंडळाच्या चेअरमॅनान गणीत केला। गेल इंडिया कंपनी कडेन उलोवप चालू आसा। बसी सीएनजीचेर केल्ल्यान खर्च आनी प्रदूषणय कमी जातले। महामंडळ पयलीं 10 बसींचेर प्रयोग करतले म्हण चेअरमॅन कार्लोसान सांगले। आम्ही एक इन्स्पेक्शन केलं दिल्ली ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाचे बसी आमचे चोवन येयले आनी एक कन्वर्शन किट हा तेका आमचे आता टोटल फ्यूल एक्सपेन्स जाता अबाउट 40 crores पर इयर डिझेलाचे बिल जाता। आम्ही समज कन्वर्ट केले जाल्यार अबाउट 60-65% सेव करतले पयशे आमी। आता आमी गेल इंडिया कडेन उलोवप चालू आमचे गेल इंडिया कडेन बिकॉज ऑफ गॅस आनी हो आतां प्रपोजल गव्हर्मेंटाक मारतले आमी आतां घालतले फॉर सम ग्रांट्स। आम्ही सपोज बसी घसीर केलेल्या इट विल इवन सेव द एनवायरमेंट, लेकिन पोल्यूशन कमी जातले, कॉस्ट सेव जाता कदंबाचो। लेकिन विथिन 6 months एटलीस्ट एक 10 बसीस नाल्यार विथिन नेक्स्ट 3-4 months एटलीस्ट एक 10 बसी चालू करपा जाय आमी। केंद्र सरकाराच्या येवजणे खाला कदंबा आनी 50 नव्यो बसी घेता। 50तल्यो 7 बसी एअर कंडिशन आसतल्यो। एअर कंडिशन बसी घाल्यार लोक गाडयो घेवन भोंवपाचे कमी करतले म्हूण कदंबाचे गणीत। 50 बसीस आनी येवपाय 50 बसी येवपाय and this is a central government scheme. Central government scheme like 70% central घालता 30% state government दिता आमकां। स्टेट गव्हर्मेंटान आमकां पयशे दिले that is a 5 crores 42 lakh स्टेट गव्हर्मेंटान आमकां कंट्रिब्युशन दिला। ह्यो आतां 50 बसी आनीक म्हयन्यान येतल्यो। आउट ऑफ 50 बसींतल्यो 7 बसी एअर कंडिशन बसी आहाय। त्यो मागीर बसी आमी शटलाच घालतले मारगांव टू पणजे टू वास्को रुटार घालतले। प्रुडंटा खातीर दिशान परब। पणजेंतल्या ओरे खाडयेंतलें नुस्तें खावपाचें ना। PWD पाट्यावेले सिवेज प्लांटांतल्यान त्या खाडयेंत तशाक तशी सिवेज सोडटा। खाडयेचें उदक इबाडिल्ल्यान थंयचें नुस्तें जिवाक घातक म्हण थंयचे नुस्तेकारूच सांगतात। प्रदूषण नियंत्रण मंडळान एकदां इन्स्पेक्शन करून PWDक शिटकावणी दिवन जाली, मात PWD सुदारिना। प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट। कोर्तीमाळा वाठारांतल्यान वचपी मांडवीची ओरे खाडी सिवेजीचे उदकान घाण जाल्या। थंयचे नुस्तें खावपाचें नाच, लोकांक सुद्दां ते घाणीन दीस काडटा म्हणल्यार नाका शेवट। नुस्तेकारांचो धंदोय काबार जाला। नुस्तेकार एकसारखे बोळा मारतात म्हूण प्रुडंटान ह्या खाडयेचें इन्स्पेक्शन केलें। पळयात खाडयेची कशी वाट लायल्या ती। ह्या पायपांतल्यान सगळी सिवेज खाडयेन सोडटात। उदकाचो रंग पळयात कसो बदलता। ही सगळी PWDच्या सिवेज प्लांटाचे स्टाफाची कर्मा। भरते वेळार PWDचे स्टाफ ही सिवरेज तशा तशी उदकान सोडटा। सुवेज हांगा कांयच ट्रीट जायनासतना ती डायरेक्ट ते पायप दाखयल्ले आसा तांच्यांनी की ती सुवेज डायरेक्ट रॉ सुवेज रोवादिवरम ह्या क्रिकान वता। खाडयेंतल्या उदकाचो रंग बदलता ताचेर PWDची कर्मां कळटात। हे खाडीन आतां नुस्तें मारपाची परिस्थिती उरूंक ना। सगळ्यांक नुस्तें बिस्तें मारता तुका घुंवता न्ही
500 बॉक्सां पडटाले आमकां नुस्तें कुटाणेक बी. आतां ती सामकें कमी जालां. एक बॉक्स सुद्दां नुस्तें पडना आमकां. ह्या उदकान सेवेज सुट्टा म्हणून ते हितून पावसान घुंवण मरता तुका. 30 वर्सांची पयली आशिल्ले न्हू तेन्ना केन्ना केन्ना म्हाका नुस्तें खातले कित्याक बरें दिसतलें. आतां तरी आतां 10 वर्सांनी म्हणल्यार आमी नुस्तें बी खायना कांयच ना तितूनचें. आमी खायना नुस्तें हांव वास येता म्हणून खायना. आनी तुमी कितें कोणाक सांगूना बी? सांगलेलें कोणा मुन्सिपाल्टीन कोणा सांगलेलें तेन्ना काय नाशिल्लें ते आतां चडूच वास मारता. मुन्सिपाल्टी कितें केलें? ते आतां कांयच करूना कोणें अजुनी. ते आतां अजून तशेंच आहा. घाणी वाडल्या सगळ्यान वास सकाळचें सकाळचें वास. आनी तुमी आतां कितें नुस्तें बिस्तें येता खाता? कोण आमी कांयच खायना. पयलीं खाताले ते आतां ना. कालवांक सुद्दां देवना. पयलीं देंवताले पळय आतां पयलीं सद्दां देंवताले कालवां आतां कांयच ना कोणूच देवना सकयल. पण नुस्तें खावंक मेळना हिंगासर आमकां. पयलीं आमी जे गरयताले पळय हिंगासर ते आतां नुस्तेंच लागना आमकां हिंगासर. इतलें पोल्युशन जालां उदीक आतां. सिवेजीच्या घाणेन भोंवतणच्या लोकांकूय राव नजो. टायम ना तेका येता घाण मारता एक फावटी चक्कर येता रातची 12 ना 8 ना टायम ना तेका केन्ना वास येता. आनी एक फावटी जेवण येता आनी राती जंप पासून पडना इतली घाण मारता. हे इतके पर्यंत येता उदीक एकदम येता आनी घाण मारूंक लागला. दारां उगडे केले जाल्यार एकदम वास येता. जेवणाक बसले जाल्यार रोकडे येवन धांवन आमी दार घालचें पडटा. खंयच्या टायमार वास येता? रातची 9:30 10 सकाळची 9 10. प्रुडंटान PWDच्या स्टाफाक विचारपाक म्हूण गाठपाचो यत्न केलो मात कोणूच उलोवंक मेळ्ळेना. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या टिमीन डिसेंबर 2012 ह्या खाडयेचें इन्स्पेक्शन केल्लें. खाडयेन सिवरेज तशा तशी सोडची न्ही म्हूण PWDक शिटकावणी दिल्ली. मात पाट्यावेल्या सिवरेज प्लांटाच्या स्टाफाक ताचें पडिल्लें दिसना. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. घेऊया एक विराम.